जीएमसीन नर्सीची नोकरी दिता म्हूण 25 लाखांची तोपी घालपी मडगावच्या झरीवाडो नावेलीच्या पूजा शंके उर्फ डॉक्टर पूजा मानेक कुडचडेच्या पुलिसांनी अटक केली। हे तोपी घालपाचे मोहिमेत तिणे आनीक एका अल्पवयीन चल्याक बरोबर घेतिल्लो। ताका पुलिसांनी अपना घरांत धाडला। जीएमसीन कामाक लायता म्हूण सांगून आपल्याक फटयली म्हूण शिरोडेच्या एकल्यान कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी शंकेक धरले। पूजा माने हेजे असली नाव जावन आसा पूजा शेणके हे झरीवाडो दवले रावपी हे पयली बॉम्बे रावताले आता ते हिंगा लग्न जावन थिंग रावता झरीवाडे रावता तेम दोगांनी मेळोन एक मायनर भुरगो 17 वर्सांचो 17 वर्सांचो आनी हेणी मेळोन ते 46 भुरग्यांक कमीत कमी 25 लाख 23,000 ते चिटींग केले आसा। पैसे गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तांकां प्रॉमिस केले। मायनर भुरग्याक एप्रेंट केलो आनी आपल्या घरा लॉज केलो आसा आनी पूजा शेळकेक अरेस्ट करून पैसे रिकवर करपा खातीर ताका पुलीस कस्टडी घेतला। 3 दीस रिमांड घेतलो आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। सांताक्रूजच्या सोशल वेलफेअर असोसिएशनाक 35 वर्सां पुराय जाली। संघटनेच्या वर्सुकी दिसा निमतान सांताक्रूज इगर्जेन खासा मिस जाले। तशेंच जाणट्यां खातीर खासा कार्यावळ दवरिल्ली। उपरांत गांवच्या गरजू लोकां खातीर जेवणाची वेवस्था केल्ली। ह्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, आमदार मायकल लोबोय आसलो। आमचे सोशल वेलफेअर एसोसिएशन हे एसोसिएशन आमचे एक 35 इयर्स ओल्ड एसोसिएशन जावन आसा। हे एवरी इयर आमी जाणट्यांक तशेंच सिनियर सिटीजनाक आमी कितें कितें ऑर्गनायज करता कित्याक तांकां मातशी उर्बा हाडपाक आनी हो दीस आमचो उगडासान इतिहासान दवरपाक आमी एवरी इयर ह्या गरीब लोकांक अशें आमी केन्ना जेवण घालता। एवरी इयर आमचें जेवण आसता। तशेंच तेच भाशेन आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करता। एक पाट महात्मा गांधीक आमी ड्रॉ करूंक लायता धाकट्या भुरग्यांक। तशेंच मागीर प्रायज दिता। जायते आमचे बडे फावंडर मेंबर आमचे मदें ना पूण तांचो उगडास आमकां सदांच उत्तरो। तांणी हें इतलें बरें काम कॉमेस केलां आनी आयज पासून आमी फुडें व्हरीत आहा आनी हाज्या बरें फुडें व्हरपाक हांव देवा कडेन मागतां। आनी आयज पळय आहा तो खास गरिबांक आमी जेवण वाडटा आनी तें जेवण कसलें मांसां दोस तसली न्हू। हें आदलें ट्रेडिशनल जेवण सांबराची कडी वन्न आनी तसलें। इंचॉन आशियाई खेळा सर्तीन भारताच्या दादल्या पंगडान 4-8-2 गोलान हॉकी फायनलीन पाकिस्तानाचेर जैत जोडले। गेमीच्या रेग्युलेशन टायमान 1-1 गोलान खेळ बादाबाद उरले उपरांत पेनल्टी शूटआउटान भारत 4-8-2 गोलांनी जिखलो। ही मॅच जिखिल्ल्यान भारत 2016च्या रिओ ऑलिंपिकाक पात्र थारला। बायलांच्या रिले पंगडानूय भांगरा पदक जोडले। Looking to try and break out quickly. Shafiq, good ball, chancing for shoot. Oh, early goal of the game. Gurbaj. 5 blue shirts to aim for in the centre, and they've got the touch. Govinda Chandy will be the first person to try and beat Imran Butt. So whistle goes. First effort in the shootout. Oh, well done. Hear the roar go up if this one goes in. Goalkeeper's already come a long way off his line. Hasim, good stick work. Oh, good save, still alive though. Hasim around the goalkeeper, can he finish? Oh, the goalkeeper has made the save. So Rapinda against Imran Butt. Again using his body to shield, the goalkeeper's gone to grab. Shots in the shootout at the moment. Oh, he's saved again, the goalkeeper's still alive though, he must score quickly now. Still score! To take for India, who lead 2-1. Manpreet goes round the goalkeeper. Oh, goalkeeper saved it. Andra. Round the goalkeeper, and cool as you like, walks it in. Oh, the gold medal winners. This place will go crazy on the Indian side. It's Dravinda round the goalkeeper, and he scores! And India have won the gold medal.
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.